कंप्लेंट अगेन्स्ट द पेट्रोलियम कंपनी. आतां हांव नको खंयचे कंपनी थंय कितल्यो आसा त्यो इन्वेस्टिगेशन करपा जाय म्हणून PI कडेन आयला. त्या दिसा जेन्ना हो प्रॉब्लम घडलो तेन्ना हांवें इमिडिएटली आमच्या PIक फोन केलो आनी ताणें विदीन नो टायम आपले पुलीस हाडून थंय डेप्यूट केले. आनीक फायर आयलो. देन वी मेड ऑल द कंप्लेंट्स टू गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल, WRD, सगळ्यांक कंप्लेंट केली आनी एवरीबडी केम देर आनी आपआपली कामां केल्या. पूण आजून ताजो कांय रिपोर्ट मेळना आमकां. सो फाल्यां सकाळीं आत्तां हांव गेल्लें थंय बांय कडेन जाल्यार पळयल्यार 2 इंच सुमार प्रेशरान ते पेट्रोल प्रोडक्ट येता भायर. सो थंय लोकांच्या मदीं भंय आसा की समज हें जमनीन गेलें आनी खंय तरी उजो पेटलो जाल्यार आख्खो गांव पेटपाची शक्यता आसा. सो आय बिलीव इन आवर ज्युडिशरी, आमगेले पुलीस डिपार्टमेंटाक. सो आमी कंप्लेंट केले आयज की तुमी थरो इन्वेस्टिगेशन करा की ते खंयच्यान येता ते आनी हेजे रूट सोदून काडून ते इमिडिएटली बंद करा ताकी आमचे जे गांवांत बांयो आसा थंय नाला व्हांवता, एज ओल्ड नाला तो वचून जुवारी टच जाला. तितूंतल्यानूय बी ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट वता आनी ते जुवारीन मेळटा. फाल्यां सकाळीं आमगेली जे रेड स्पिसीस आसा तिसऱ्यो कालवां ते कितें आसा तेकाय बीन ते डॅमेज जावपाक शकता, मरपाक शकता. सो आय थिंक दॅट आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान इमिडिएट एक्शन घेवन हे कोण पे करता ही मे बी आय डोंट नो वेदर इट्स अ पिल्फरेज काय खंय तरी पायपलायन लिकेज जाल्या तेजे शोध करून ते इमिडिएटली बंद करचे. आतां मेरेन कितले टँकर काडल्याचे कितें अंदाजो बी आसा तुमकां? आतां मेरेन 25 आमी मेजल्या. पूण आतां ते खंय व्हरता, ते खंय व्हरून उडयता ते डॅट बी डोंट नो. सो हे ट्रेसींग सगळें आतां पुलिसान करपाचें ताजें खंय व्हरता. आतां एक गेले शेनवारा म्हणल्यार एक 6 दीस जाले आतां. अजून उदक येता, पेट्रोल येता? उदक येतलेंच न्ही, बांय त्यो आमच्यो 5 झऱ्यांच्यो बांय त्यो सगळ्यो खाली करीत जाल्यार विदीन एक हाफ एन आवर उदक भरता. सो तेजे तितल्या प्रेशरान तें पेट्रोलूय येता. आनी आतां तेणी दुसरी आयडिया केल्या की जे जाग्यार ते पेट्रोलियम येता पळय ते होला कडेन थंयच पायप घातला आनी थंय सक्शन करतात ते डायरेक्ट ग्राउंड डायरेक्ट. ते खंय वयता पेट्रोल? ते कांयच खबर ना. हांव एक हेजे थंयचेर जो जुवारीचो मनीस आशिल्लो ताका विचारलें हांवें खंय व्हरता. सो ते म्हणपाक लागलो की आमी जुवारी कंपनीन हें व्हरता अशें म्हणून ताणें सांगलां. सो आय डोंट हॅव एनी एविडन्स ते खंय व्हरता काय व्हरून खंय व्हाळांनी सोडटा तेवूय आय डोंट नो. तुमकां आतां तुजी डिमांड कितें आसा? आमचो डिमांड की बेग हे खंयच्यान पळय ते लिकेज जाता. म्हाका दिसता दॅट कंपनी इज नॉट एबल टू फायंड आवट. सो हे कशें जालां, कितें जालां, हे पुलीस तांचे बरोबर रावन दे हॅव टू फायंड आवट वेर इट इज. हे कितें तरी जालां, खंय पायप फुटला जावं कितें केलां ते तेंच्यांनी फायंड आवट करपाचें आनी बेगीन ते बंद करपाचें. कितलें धोकादायक आहा बाय तुजे हिशोबान? धोकादायक म्हणल्यार आतां सगळे लोक थंय भिल्ले आसा. 2-4 दीस तरी तेंच्यांनी गॅस सुद्दां पेटोवना घरांतली. आनी उदक सुद्दां बांयचें बीन तुमी जाणा कितें जाता तें. मोस्ट ऑफ आमच्या गांवांत न्ही बांयचेंच उदक पिता लोक. सो तेंच्यांनी उदक भायलें हाडून पिल्या. आय कॅन गिव यू, समज तुमकां जाय जाल्यार तुमी येवन तांकां विचारपाक शकता. जेवण सुद्दां गॅस सुद्दां पेटयल्ल्यान 2-4 घरां लागीं आसता तेंच्यांनी. सो हें समज जेव पर्यंत हें बंद जायना तो पर्यंत हाका सोल्युशन ना. आनी कितें जालें समज उजो पेटलो कितें जालो जाल्यार इट वील बी वेरी मच डेंजरस. आतां वॉट आय कॅन टेल यू, कोण रेस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो ते कोण घेवचें ना. आतां खुबशे लोक येवन गेले थंय पळोवन गेले ते तेंच्यांनी म्हणजे हें बरोबर न्ही आनी कितें बेगीन सोल्युशन जावपाक जाय. पूण आजून पर्यंत तशें जायना. दॅट दे पुलीस हॅज टू इन्वेस्टिगेट कोण काडटा कितें करता दॅट वी डोंट नो. कित्याक आमी पळयता जुवारीचे पळय ते पायपलायन गेल्या ताजेर सांज सकाळ वॉचमॅन खंयच्यान वयल्यान चलत येता. दॅट आय हॅव सीन. खंय रूट आसा पळय ते सगळे सकाळीं आनी सांजचे. पूण तें समज ग्रावंडान भितर खंय तरी फुटलां न्ही जाल्यार तांकां तें कांय मेळपाचें ना न्ही. हे खंय तरी सिपेज जाला भितर अशें म्हाका दिसता. सो आय की CM कडेन की ताणें बीन हितून दखल घेवची. आमचो बरो CM आसा गोंयचो आनी ताणें हो अशें दिसता लोकांक की हो बारीकसो प्रॉब्लम. पूण हो बारीकसो प्रॉब्लम ना, हो मेजर प्रॉब्लम जावन आसा. आनी हितून CMन सुद्दां इंटरोगेट करून हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचें.